to say, and this is not the time, however, I would like to state that the way Navy is coming up with its new rules and regulations, I think MPDA and all the other PDAs should close down and let the Navy take over. And the way the Navy is calling the shots, I think very soon the Navy will be the government of the state of Goa. However, on a serious note, I think we have to know exactly what are the rules and regulations, which are the areas of security. All that has to be studied thoroughly in comparison with what is happening in the other states. Because Goa should not be taken for a ride. And most important factor that has to be considered by the central government is the size of the state of Goa. How big is Goa? What is possible in the other states is not possible in the dot-sized state of Goa. And therefore, what can be allowed in the state of Goa has to be discussed, analyzed with all the, departments, and then a decision can be taken. Just because Navy says it doesn't mean it should be allowed. What about the state? What about the people of Goa? Don't we as people of the state have a right? Now, the way the Navy is going on, many buildings will have to be demolished, probably. No, we cannot do this. We cannot do this to Goa. We cannot allow Goa to be taken for granted. Restriction म्हणल्यार आज चर्चा जाली. इवन डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या खालार एक आमी शेड बांदतात पंचायतले नेक्स्ट टू द पुलीस स्टेशन इन सांकवाल. इवन ते बांदपा खातीर यू हॅव टू ऑब्टेन NOC फ्रॉम नेवी. दॅट मिन्स इवन फॉर डिजास्टर मॅनेजमेंट फॉर सायक्लोन बीन येयल्यार एक शेड बांदपाक NOC नेवी कडेन घेवपा जाय. ती हायकोर्ट ऑर्डर दिला ते प्रमाणे. दुसरे हावजिंग बोर्डाचे रेग्युलरायज करपाक 40-year-old टेनेमेंट हावजिंग बोर्डान म्युन्सिपालिटी धाडले, म्युन्सिपालिटीन PDA धाडले. ते सुद्दां आमकां परवानगी ना. म्हणजे नेवीची NOC घेवपा जाय रेग्युलरायज करतले जाल्यार. 40 वर्सांचे ते टेनेमेंट्स आहा ते. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. ते कोर्ट ऑर्डरान जी दिला आमी नेवी विचारपा जाय म्हणून. सो आय डोंट नो एक्चुअली हू इज रुलींग आनी कितें जाता तें. कित्याक even essential things like shed banpa for cyclone affected people घालतले जाल्यार for disaster management government banpa sotta next to police station in Zuari and regularization of tenements of housing board एका तरी permission मेळना जाल्यार it is a very bad situation. So taking it up with the central government, that is the only alternative which looks like. कित्याक साद्यो गोश्ट्यो सुद्दां तरी नेवी विचारपा जाय आनी एज पर हायकोर्टानूय ती ऑर्डर दिला आमकां फॉलो करचेच पडटा. ते सांगता ते खरें जावन आसा. वयल्यान नेवीन आमकां वयल्यान एक पत्र बरयला जी घरां खंयची लिगल आसा, इल्लिगल खंयची आसा, कितली हायट तेंची आसा, सगळे वॉर्डांनी सगळे एरियान पंचायतीचे अंडर आहा तेणी लेटर बरयला आमकां डेटा धाड म्हूण. म्हाका दिसता हें डेटा सादारण सरकारा कडेन सुद्दां तशें कंपायल केलेलें आसपाना. नेवी आमचे कडेन डेटा मागता. आतां PDA तांकां एक पत्र बरयता, तुमची जी बिल्डिंगां आहा, तुमचे जे गोवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवानूय तुमकां लँड दिल्ले, तुमकां कमदार लँड दिल्ले, डिफेन्स जे तुमचे बिल्डिंग्यो सगळ्यो आहा, तुमी आमकां डेटा दिया म्हूण तांकां पत्र बरोवपा आमी केलां. आफ्टर 4 months लास्ट मिटींग जाताली ऑन May 20th आनी तेज उपरांत आज मिटींग जाल्या. इट्स ऑलमोस्ट 4 months. हांव सीक जालो बिकॉज ऑफ दॅट रिजन मिटींग डिले जाली. आनी आज आमगेली मेन इश्यू म्हळ्यार आमगेलो नेवीचो. सो जायते लोकांनी इवन आज बिल्डर येयलोले तांकां कन्सिडर केलें आमी. कित्याक सगळे आवटसायड गोवा पासून हितू तेंगेलो स्ट्रीक हें दाखयलें ना. म्हणजे बनाल तेंगेलो एरिया 4 kilometer तें रेडियस दाखयलां. 4 kilometer पासून तेणी तेंगे NOC घेवपा जाय म्हूण बिल्डरान. सो आख्खें कवर अप जाता, फूल वास्को आख्खें कवर अप जाता आनी लुगारांनी कांय उरना. सो ताका लागून डिस्कशन आमी घेयलां आतां आनी ऑलमोस्ट बिल्डराकूय आमी कन्सिडर केलां आनी
आमी आमकां दिसता कित्याक तेंगेले नेवी तें सारकें ना कित्याक अननेसेसरी बिल्डरांचो सोड इवन लोकां पासून आतां तेणी पब्लीक जे पयलीं घर आसलो तेंगे पासून तेणी आमकां हें मागलां रिकॉर्ड मागलां वेदर इट इज लिगल ओ इलिगल तें घरां सगळें की सो हें सारकें न्हू आनी तें जावपाक शकना आमी दिवपाक शकनाय आनी आमी आतां PDA गेले ते मिटिंगेक घेतलेले आमी सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी ऑलरेडी आय तें अप्रूव जालां आनी आमी विदीन नेक्स्ट वीक आमी सुप्रीम कोर्टान केस फायल करतले हायटी तेजेर आमी आज रेजोल्युशन घेतलां तेंचेर आमी इन्क्वायरी मागल्या तेणी केस बांदील काय म्हूण तो वयर सो त्यो इन्क्वायरी जातली आनी तांकां इतल्या पॉयंटार जे तेणी लास्ट आख्खी सरावंडींग कितू घरां कितें आमकां रिकॉर्ड तें आमी पयलीं तें रिकॉर्ड मागलां तेंगेलें तुमी कोण NOC दिली ती आनी तुमी हायटी कॅश काडली